नमस्कार, हांव विनोद नाईक. आयचे रेसिपी आसा हिरवे मसालो कशे तयार करपाचे. सामग्रीचेर एक नजर घाला. हातूंतले आमटाण आमी यूज करपाना आनी कांदे यूज करपाना. जेन्ना रांदतले तेन्ना यूज करता. मीठ आतां घातल्यार बी जाता, मागीर घातल्यार बी जाता. हे तिकी आहा जी आनी मातशें पावडर करून घेतले बरें अशें रगड्यार. डायरेक्ट मिक्सरान घातल्यार ब्लेड पिड्यार जाता. जिरे घातला 1 टेबल स्पून. मिरयो 15 ते 20, 8 ते 10 लवंग आणि हे ड्राय पयली वाटून घेवया. हे पावडर जाले उपरांत मागीर आमी कोथमीर घालया. ओली कोथमीर 1 चुडी आसा. बरें धुवन घेवन सारकें उदक काडून वाटप करया. आले हे बघा, इतले आले लागतले आमकां. 6 ते 8 लसुणाची पाकळ्यो. हे हिरवी मिरसांग 4 ते 5. इले उदक घालून बरें वाटप करून घेवया. जालें आमचे हिरवे मसाला जाला तयार. ग्रीन मसालो म्हणटा हेका. आणि हे मसाल्यान आमी कितें कितें करपाक शकता ते फुडें रेसिपी येवपाच्या. तुमकां सगळें कळटलें. भरपूर आमी कितें कितें हे मसाल्यान रेसिपी तयार करपाक शकता. व्हेजिटेरियन नॉन व्हेजिटेरियन भरपूर. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आनी कितें तरी नये करया. देव बरें करूं.